एक फावटी खंय एकल्या तरणाट्याक गल्लू शिक्षे म्हणजे फाशी दिवंक आपोवन व्हरून गेले खंय राया मुखार हाडले खंय निमाणें ताका रायान ताका म्हणलें खंय खंयच्या स्त्रियेक खंयचें चड मोगाचें जावन आसा तें तुवें म्हाका सांगूंक जाय. ताका तो म्हणा लागलो खंय राजा हांव काजारी जावं ना आनी हांव कोणाक सांगाता ना बायलांक सांगाता हांवें कशें सांगचें म्हाका थोडो तेंप दी. आनी ताणें थोडो तेंप राजान ताका दिलो आनी वच आनी ह्या म्हज्या सवालाक तूं जाप दी. ताका आतां बरी जाप दिना जाल्यार तो मरता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचें पयलें वचप आमी आयकलें जेन्ना इस्रायल लोकांक बॅबिलोनांतल्यान बंदडेंतल्यान सुटका मेळिल्ली. एजेकिएल प्रवादी आमी म्हणटा पयलो थंय वचून तांकां समाधान करूंक. तांचें आमी म्हणटा देव तेंपलो अर्दें नाश जावन गेल्लें, तांची भूंयपाड सगळी नाश जावन गेल्ली, घर ना कांय ना तांकां. आनी तो वळ ती देवाचे शिणले आमी म्हणटा विरोधपण दाखयतात आनी देवातून पयस वेतात, क्रूरपणान जियेतात. ताका एजेकिएल प्रवादी म्हणटा आत्मीक संगतीन तुमी देवातून पयस गेल्यात. आतां त्याच देवान तुमकां इतलो मोग केल्लो, इतली आपुरबाय केल्ली, इतलो तुमचो सदांच काळजांतून मोग केल्लो, आज तुमी कित्या देवातून पयस गेल्यात? तुमी आत्मीक कुड्डेपणान जियेतात, तुमी आत्मीक भेरे जावन आसात. ताका पळोवंकय सकानात, ताका आयकूंकय तुमी सकानात. तुमची जिणी बदला, ताचें आयका, ताका पळया, ताचे लागीं उलया म्हणून सांगचें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां 3 संगती शिकयता. पयलें बोगसाणें रिकन्सिलिएशन आमी म्हणटा राजी संधान, आनी तिसरें जावन आसा एकवटान जियोवचें. पयलें बोगसाणें म्हणल्यार हांगा कितें आय एम सॉरी हें सांगचें न्हय. कोण मनीस चूक करी जाल्यार ताची चूक तूं ताका दाखोवन दी. तूं अशें करता न्ही पब्लीक सांगचें न्हय सगळ्या मुखार. ताका आपोवन खासगी आपोवन ताका सांग तुवें अशें चूक केल्या, ती चूक करची बरी न्ही, ती आनी मुखार करिनाका. आनी ताच्या विशयी तें कदळा तुवें सांगलें, तुका ताणें चूक केल्या, तुका ताणें कितें केलां, तुजें तूं फारीकपणान तूं जियेनाका, रागार तूं जियेनाका, ताचें तें वय मनस आमी म्हणटा द्वेशान तूं जियेनाका, ताचें तें भाव बांदपण म्हणल्यार मोगान तूं ताचें तें जिये. कित्याक जेजू म्हणटा कितें, तुमचो सर्गींचो बाप इतलो मोवाळगी, ताणें सुर्या कोणा दुस्माना वयर ती नाका म्हणून करिना, सगळ्या वयरी उजवाड दिता, सगळ्या वयरी पावस दिता, सगळ्या वयरी वारें धाडटा. त्यात मनशांक म्हणून ना, ह्या मनशांक म्हणून ना. तशें तुमी त्या बापाची भुरगीं जावन आसात, त्या स्पिरितान तुमी जिया, फारीकपणान न्हय, रागान न्हय, द्वेशान न्हय, पूण मोगान. जर तर आमकां थोड्या फाटीं घडटा आमच्या जिवितांत, जर तर कोणें आमकां कितें केलां, कितें सांगलां, पयल्याच्या बरी आमी संबंद आसना वैगिना. हाय बाय आमी म्हणटा इल्लें उरलोचें आनी इल्लें सोडचें जालें, कित्याक मागीर तें म्हणटा ताणें तशें केलें अशें केलें तेंच आमी चिंतून आसता. पूण हांगा जेजू म्हणटा तशीं चिंतना येवंक ना. पयल्याच्या बरी कसो तूं बऱ्यान आसाय तशें तुवें आसूं. तें जावन आसा बोगसाणें. हांगा बोगसाणें म्हणल्या कडेन आय एम सॉरी थोड्या फाटी पोटा रितीरे गेल्ले गडे. एक दीस बोगसाणा विशयांत सर्मो वाचता आसतना पयलीं फोनां आसलीं, सगळे लोक फोनाक धांवतेले, तांकां सांग आय एम सॉरी. तें न्ही, हांगासर ताच्या बऱ्या आसा म्हणलें बऱ्या पयल्या बरी आसल्या बरी तुमची. दुसरें राजी संधान. कितें म्हणटा जेजू, जर तर तूं बली भेटोवंक वेदी सर्सी आयलाय, तुका कोणा भावा वयर राग आसा म्हणून समजाता, पयलें वच तुजी काणीक हांगा सोड, पयलें वच राजी जा, मागीर यो आनी ती काणीक भेटय. हें जर आमी पाळलें जाल्यार आज हांवी आसना तुमी ना, कोणूय गरजेंत आसचें ना. कित्याक ही सोम्याची उतरां येन. जर तर तूं मागणें करूंक वेताय, तुज्या भावा भयणी तें तुका कितें रागाचे संदेश आसा, पयलें राजी जा, मागीर तें मागणें कर. तेंच आमी पळयता कुंभाराक आमी घेवच्या पयलें एकामेकाक शांती दिया. हांगा आमी आसल्यांक तकली भागोवची न्हय. ते अर्थ कितें, म्हज्या भावा भयणी तें कितें सूख आसा तांकां हांव बक्षितां सायबा आनी आतां तो पवित्र कुमगार हांव घेता.
म्हणजे तो अर्थ जावन आसा म्हज्या जिवितांत राजे संदान हांव जाता ताचे कडेन आनी मुखार म्हाका ताचे कडेन कसलो द्वेश ना, ताचे मुखार म्हाका कसलेंच हागे ना, ताचे मुखार तें फारीकपणाची चिंता नात, हांव क्रोधान जियेना, हांव रागान जियेना, हांव राजे संदान जालां पयल्याच्या बरी हांव ताचे थंय जियेता. आनी तिसरें जावन आसा एकवटान जियोवचें. म्हणजे हांगा बोक्षणाचें स्पिरीट आमचे थंय आयलो, हांगासर आमचें राजे संदान आमचें जालें, हांगासर आमी एकवटान. कसो एकवटान? जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग. हांगा एकामेकाचो मोग कशें? कार्यांनी आमी दाखोवन दिवचो. आमच्या उतरांनी न्हय, आमच्या कार्यांनी आमी दाखोवन दिवचो मोग. निमाणी आमची जर्ती कशी जातली? देव आमच्या कडेन व्हडले व्हडले उलोवचो ना, व्हडले व्हडले प्रश्न करचो ना. तुवें कितली रेतीर केली, कितले मिसा गेलो, कितले तेज केले ना. हांव भुकेल्लो, हांव तानेल्लो, हांव विंगडो आसलो, कोणें म्हाका आदार दिलो. तितलें जातलें निमाणें. हें जावन आसा एकवटान जियोवचें. म्हणजे एकामेका थंय मोगान आमच्या कार्यांनी ताच्या कुमोग करची आमच्या भावा भयण्याक. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता, सवाल विचारता. तुमी तुमच्या भुरग्यांक मोबायल दिल्यात वैगेना? पयले मोबायल आमी दिता भुरग्यांक तुमी मोबायल दिल्या, त्या मोबायलांत तुमचो जावं दी, तुमच्या घोवाचो जावं दी फोटो आसा की पळय आतां मोबायलांत वैगीन. कोणाचे फोटे आसतात, पूण आवय बापायचो फोटो नात थंय वैगीना. कित्याक आवय बापायनी तांकां कश्टांनी वाडयल्लें, कश्टांनी मोबायल काण घेवन दिला. खंयच्या कश्टांक जाला ती आवय बापूय भाव भयणी तांच्या सांगात आसा. भाव भयण्याचो जावन दी, आवय बापायचो जावन दी, तांतूं मोबायलांत फोटो ना. दुसऱ्यांचो फोटो आसा, दुसरीं कुमो करूंक येतात. जर तर पिड्यान पडलो कोण येता, ती मोबायला फोटो घाल्ली कुमो करूंक येतात की आवय बापूय कुमो करूंक येतात वैगीना. कसलो संबंद? व्हडलें कांय उरलें ना. कसलो संबंद आज आमच्या जिवितांत आसा? कशें आमी संबंदांत वाडटा, कशें आमी जियेता? कोणीय जावन दी, आमच्या मोबायलार कोणाचो फोटो आमी घालता वैगीना. जर तर आमकां मोगाची, आमच्या घरच्यांचे तो फोटो आमचो कितलो आसा की पळयात. आमचे 5 फोटे आसल्यार 50 फोटे दुसऱ्यांचेच आसतात वैगीना. तशें आमचें जिवीत जावंक पावलां. आनी कशें बऱ्या संबंदांत आमी जियोवचें. एक फावटी खंय एकल्या तरणाट्याक गल्लू शिक्षे म्हणजे फाशी दिवंक आपोवन गेले खंय. आनी आपोवन वता आसतना राया मुखार हाडलें खंय निमाणें ताका. रायान ताका म्हणलें खंय, तुका हांव शिक्षा दिना, एक सवाल विचारता तुजे कडेन. कितें म्हणून विचारलें ताणें. खंयच्या स्त्रियेक खंयचें चड मोगाचें जावन आसा तें तुवें म्हाका सांगूंक जाय. ताका तो म्हणा लागलो खंय, राजा हांव काजारी जावं ना आनी हांव कोणाक सांगाताय ना, बायलांक सांगाता. हांवें कशें सांगचें, म्हाका थोडो तेंप दी. आनी ताणें थोडो तेंप राजान ताका दिलो. आनी वच आनी ह्या म्हज्या सवालाक तूं जाप दी. ताका आतां बरी जाप दिना जाल्यार तो मरता. आनी मालगड्यां कडेन विचारलें खंय, मालगड्यांनी सांगलें खंय, गोवान तूं वचनाका, एका रानांत एकली राक्षीण आसा, थंयसर वचून तिचे कडेन विचार. आनी ह्यो तो राक्षिणे कडेन गेलो खंय आनी विचारलें खंय, तुका खंयचे एका स्त्रियेक खंयची मोगाची वस्त. ताका ती राक्षीण म्हणा लागली खंय, हांव सांगता पूण एक सत्र म्हजे कडेन तुवें काजार जावंक जाय. बियान जायत म्हणलें खंय. आनी ती म्हणा लागली खंय, म्हजे कडेन 2 स्वभाव आसात. एक राक्षिणेचो स्वभाव आनी एका रुपान हांव एक बरी सुंदर चली जावन आसता. तुका खंयचें तें जाय? ताणें चिंतलें काय, एका दाडा दिसाक हांवें बरें चेडूं म्हणल्यार सांगल्यार रातयान जी राक्षीण जाता. कितें सांगचें म्हाका समजोवंक ना. तो म्हणा लागलो खंय, तुज्या स्वभाव प्रमाणें तूं जिये. ताका ती म्हणा लागली खंय, बरें जायत म्हज्या स्वभाव प्रमाणें जियेत. हांवें राजा कडेन म्हणा लागलो खंय, हांवें एका बायल स्त्रिये कडेन गेल्लो आनी तिणें सांगलें तांच्या स्वभाव. राय म्हणा लागलो, तेंच मनशांक तांच्या स्वभावा प्रमाणें जियोंक सोडा, आडखळ कडिनाका. त्या दाडा बरो संबंद आसता. जायते फावटी आमी तांच्या स्वभाव प्रमाणें, म्हज्या स्वभावा प्रमाणें तुवें जियोंक जाय म्हणून आडखळ घालता. थंयसर आमी पळयता जायते फावटी वैमान आसूं वैगिना बरें आसा. तर एक मिसांत आमी आज मागया आमच्या जिवितांत. जर तर आमी बोगसणाच्या स्पिरितांत आमी जिया, राजे संदानांत आमी जिया,
मोगांत कार्य आनी मोग आमी दाखोवन दिवया. आमेन.